किल्ल्याचे नूतनीकरण करून ताका नवें रूप दिलां खरें, मात लोक हांगा मुद्दाम येतले, भेट दितले अशें सध्या तरी थंय कांयच ना. प्लाना प्रमाण जाता तितले बेगीन वाचनालय तशेंच हेर सुविधा उबारच्यो अशी मागणी इतिहासकार राजेंद्र केरकारान केल्या. हांगा परिशद गृह निर्माण केल्लेले आसा, त्या शिवाय जायत्यो हांगासर तेंच्यांनी सुविधा निर्माण केल्लेले आसा. पूण कशें आसा की हांगा म्युजियम स्थापन करपाचें सरकारान ठरयलां, वाचनालय स्थापन सुरू करपाचें ठरयलेलें आसा. खरें म्हणजे ही जी कामां आसा ही बेगोबेग करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान यत्न करपाक जाय. आनी किल्लो जो आसा तो आतां 15 ऑगस्ट आसा किंवा आमचे क्रांती दिन आसा किंवा 26 जानेवारी आसा, ह्याच दिसाच्या खातीर न्हय तर बाकीच्या दिसाय ह्या किल्ल्याचो इतिहास जो आसा, त्याची संस्कृती जी आसा, त्याच्या साखळे न्हंय जी आसा, वाळवंटी न्हंय आसा, जिका आमी थोरली न्हंय म्हणटा, हांगासर विठ्ठल मंदिर आसा, राधाकृष्ण मंदिर आसा, मागीर हांगा दत्त मंदिर आसा, ह्या सगळ्या गजालींचो इतिहास जो आसा तर भुरग्यां भितर जाणविकाय निर्माण करपा खातीर ह्या परिशद गृहाचो उपयोग केलो आनी थळाव्या शाळांक जर प्रोत्साहीत केले जाल्यार म्हाका दिसता हो किल्लो जो आसा हो किल्लो परतो एकदा आपल्या गतवैभवाच्या नदरेंतल्यान जागृत करपाक थळाव्या भुरग्यांक तरणाट्यांक एक उपयुक्त माध्यम करताले, हातूंत मातूय दुबाव. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.